कुटाम एक जाऊन जमल्या आम्ही घरा देवाच्या उंडो रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्तीन उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणान सोम्याचे जुत एक ओट्या बांदान मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्घा बलिदान सर्गींचे पवितकान दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता कारण पुनर् जीवनपण बरवश्या किरण. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या आस्म्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवय आसो. तुमचे सोवे आसो. क्रिस्त ते मगाच्या भावानो बहिणीनो आणि भुरग्यानो, आज आमी सद्या काळाचो 15वा आयतार समारंभता. आयची देवस्तुती आमकां देवाच्या उतरांक म्हत्व दिवंक जाय. देवाचें उतर आमच्या काळजान दवरून आमी जागावंक जाय, आठोवंक जाय म्हणून आयची वाचपां आमकां कळीत करतात. जर तर देवाचें उतर आमी वाचून त्या देवाच्या उतरांचेर नियाळ आमी करता जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिविताचे कश्ट दूख आमी सोंसूंक शकता म्हणून आयची लितुर्जी आमकां कळीत करता. तर एक घडीभर मौन रावन आमच्या जिविताचेर एक नदर घालया. आमी देवाचें उतार वाचता ओगी आमच्या कुटुंबांत त्या देवाच्या उतराचें नियाळ आमी करता ओगी म्हणलें एक सवाल आमी घालया. जर तर आमी देवाचें उतार वाचिना, त्या उतरांचेर नियाळ आमी करिना जाल्यार त्या देवा लागीं माफी मागून फावो त्या रितीन ह्या मिसाच्या बलिदानान भाग घेवंक आमकां आमी आयतें करया. आमच्या पातकांची दुखदर आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विस्सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडां विस्सारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या बसत कित्याक सुद्दां संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावों. आमेन. सोमिया काकूतकर सोमिया काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर क्रिस्ता काकूतकर सोमिया काकूतकर सोमिया काकूतकर. महिमा देवाक उंसर्गी आनी शांती ताच्या इसाक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासोन आमी तुका वाकणटा. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास
सोमिया देवा देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा वाट चुकलेल्यांक तुझ्या सतांचो उजवाडतून दाखयताय आणि जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेचे सालीन क्रिस्ती बावर्ताचेर आडवेता तें पयस करूंक आनी हो बावर्त तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबतावन पडटात आनी वोंपयाक ती बी दिवंक आनी जेवतल्याक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात ती सुफोल करतात तांतू किल्लोत लायतात आनी हें केल्ले शिवाय पाटी वसनात तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी पाटी येना. बगार म्हजी खुशी पाळता आनी जें कितें करूंक हांव ताका धाडलें तें सगळें करता. देवाचे उतार हे. देवाचे व्हड उपकार. तोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. तोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. प्रितुमेची तुंबेड करताय तिचेर पावस वताय सुबोमपणान तिका सुफळ करताय. देवा तुज्या वळानयांनी उदकाचो अभाव ना भूंय बी जावन दानी काडूंक तांकां तूं फर्मायताय. तोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. तोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. वय कुसली भुमी पावसाच्या शिवरान तूं भिजयताय तांतल्यो वळयो उदकान मोव करताय. धरण सपड करताय ती भिजयताय आनी तांतल्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. तोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. तोडे बी बरे सुवातेर पडले आनी फळ दिवंक लागले. सांत पावलोन रोमांकारान बरयल्लें पत्रांतलें वचप. भाव भयणीनो, ह्या काळार आमी सस्तावते कश्ट मुखल्या काळार आमचे तें उगडापी जावची आसा तें महिमेक सरी केल्यार तें कांयच न्हय म्हणून म्हाका दिसता. आपल्या भुरग्यांची महिमा देवा केदाळा उगडापी करीत म्हणून सगळी रचना व्हड आत्रेगाण राखून आसा. सगळे सृश्टेन आपलो
शेवट जोडलो ना जाल्यार ते तिचे स्वंत कुशे वरवीं न्हय, बगार तिका तशें खाल केल्ले देवाचे कुशे वरवीं तें जालां. तरी सृश्टेक एक भरवंसो आसा. आपूण नासाच्या गुलामांतली सुटोवन देवाच्या भुरग्यांची महिमेवंत स्वतंत्राची वांटेली जातली म्हणून तिचो भरवंसो. कित्याक प्रस्तुतीची फुडें येतात त्या येण्या बरी सगळी सृश्टी आपल्या हर एक रचने सवें आजून पर्यंत कश्ट दुखीचें आस्कार सुस्कार सोड आसा म्हणून आमी जाणाव. सगळी सृश्टी मात्र न्हय, पवित्र आत्मो प्रथम फळ म्हूण घेतली. आमी आमचे सगळे कुडीक गुलामपणांतली सुटका मेळोवन देवाच्या भुरग्यांचें दत्तपण आमकां केदाळा लाभत म्हणून आत्रे गूण आसा. अंतस्करण सुस्कर्तांव, देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. Alleluia खव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित नावान होगळी कुसार्या. Alleluia खव्या सोम्या करसिया ताच्या पवित नावान होगळी कुसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माते फर्मणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचोन बसलो. आपणा भोंवतणी एकठांय जाल्ले लोकांचे जमे पळोवन तो एक दोणीर चडलो. लोक सकड वेळेर उबो रावलो. तो वळो जेजू पारेनी साबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक वंपी वंपूंक भायर सरन गेलो. तो वंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडे चड माती नातलेले कडपी सुवातेर पडले. हांगा माती वयले बरस आसले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेवन येताच तें करपालें आनी ताका फळां फुटोवंक नाद देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडें बरें सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचे उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, जो कोण ह्या संवसारांत जल्माता तो मरता पर्यंत संतोश बरी तरान जिनी जियेज म्हणून आशेता. आनी जर तर आमी ह्या संवसारांत संतोष बरी तरान जिनी जिये जाय तर आमकां बरी भलायकेची गरज आसा. आनी बरी भलायकी आमकां जाय जाय तर खंडीत जावन बरें काण आमी खाय जाय. वेळा प्रमाणे उदक आमी पिवंक जाय. शारिरीक व्यायाम आमी करूंक जाय आनी आमच्या कुडीच्या बऱ्यापणा विशयांत आमी चिंतूंक जाय. आजकाल आमी कोरोना विशयांत आयकतात हांव आनी हर एकले व्यक्ती मास्क घालतात. कित्याक मास्क घालतात म्हूण आमी विचारल्यार खंडीत जावन तुमचे लागीं जवाब आसा. कित्याक आमी आमचे कुडीचेर कितेंच बादाक येवंक नजो, आमी मरोंक नजो, आमकां कितेंच वायट घडोवंक नजो म्हणल्या खातीर मास्क घालता. तर हेंसर जें कितें हांवें सांगलें तें आमच्या कुडी विशयांत. ह्या कुडी सांगाता जर तर आमच्या मतींत शांती, समाधान, बरेंपण आमकां जाय जाय तर खंडीत जावन त्या देवाची आमकां गरज आसा. देवाचें बेसांव आमकां गरज आसा. आनी जर तर आमकां देवाची वळख जाय जाय तर खंडीत जावन आमकां देवाच्या उतरांचो मोग करूंक आसा. देवाच्या उतरां मारिफात
आमकां देवाचो मोग मेळटा, ताची वळख आमकां मेळटा. सांजो आमच्या पयल्या अध्यायांत पयल्या वाक्यांतच आमी वाचता. हें वाक्य आमकां अशें म्हणटा, सुरवेर शब्द आसलो, शब्द देवा थंय आसलो आनी शब्दच देव जावन आसलो. म्हणजे जर तर आमकां देवाच्या उतरांची वळख आसा जाल्यार खंडीत जावन त्या देवाची वळख आमकां मेळटा, त्या देवाचो अनुभव आमकां जाता. आनी खंडीत जावन देवाच्या अनुभवा मुखांतर आमच्या जिवितांत बरेंपण घडटा. आनी हेंच जावन आसा लिसांव हाच्या सर्व वाचपांनी आमकां मेळचें. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी वाचूंक जाय, ताचो नियाळ आमी करूंक जाय. तें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी जियोंक जाय. आयच्या वांजेल्यांत आमी आयकलें एका वेपारी विशयांत वंब्यांची वेपार ती जावन आसली. जेजू जे कितें आपणाच्या दोळ्यांत देखता तेंच उदाहरण घेवन त्या संगती विशयांत, त्या वस्तू विशयांत तो उलयता आनी देवाच्या राजा विशयांत, देवाच्या उतरा विशयांत आमकां सर्वांक कळीत करता. जेजूच्या त्या काळार जुदेवांच्या त्या जाग्यांनी सबार खांडे तशेंच गुडे दोंगर फातर आसले जागे आसले आनी त्या जाग्यांनी सर व्यक्ती कश्ट काडन वावंड काडन कितेंपणी करन जिणी जिवन आसले. अशें म्हणटा आसतना थंयसर आसले जागे एकसलेक नातले. अशें शेतकारी वमता आसतना दोन रितींनी थंयसर तो आपणाचें बी वमतालो. पयलें रीत जावन आसली आपणाचे गादे कोसून जाल्ल्या उपरांत आपणाच्या हातानच तो बी सर्व जाग्यांनी वमतालो. अशें म्हणटा आसतना बी वमता आसतना वाऱ्यार थोडें बी कांट्या वयर पडटालें, फातरांच्या वयर पडटालें, बऱ्या सुवातेर पडटालें, तशेंच पयसी गाद्यांतल्यान पयसी पडटालें. आनी दुसरी रीत जावन आसली गादे कोसून जाल्ल्या उपरांत एका गाडवाचेर एक गोणी बी बांदून त्या गोणीक एक बुराक करन आनी त्या गाडवाक गाद्यांत तो व्हरून वतालो आनी जंय तें गाडू भोंवता त्या जाग्यार बी पडटालें. अशें आसतना भूंय एकसलेक ना. अशें म्हणटा आसतना गाडू हेणे तेणे वेता आसतना कांट्यारी मातीनांतल्या सुवातेरी फातरारी तें बी पडटलें. ह्या दोनी रितींनी ताणें बी वंपल्यार बऱ्या जाग्यार तशेंच वायट जाग्यार बी पडटलें. आनी हें जें कितें जेजून पळयल्लें तें उदाहरण घेवन जेजू देवाच्या उतरा विशयांत आमकां कळीत करता. देवाचें उतर कितें जावन आसा, जो कोण देवाच्या उतराची नियाळ करता, जो कोण देवाचें उतर आयकता आनी त्या उतरा प्रमाणे तो जियोंक आशेता, ताच्या जिवितांत कशें फळ तो दिवंक शकता म्हणून जेजू आमकां त्या एका आदर्शकाल ओपारी मुखांतर आमकां कळीत करता. एकलो व्यापारिस्त आपणाच्या जिवितांत सबार वायट कामां हांव करनासा, हांव वेपार करनासतना दुसऱ्यांक दुखोवन पयशे हांव करनासा, त्या दुखून ही वायटाची जिणी हांवें सांडूंक जाय, एक बरी जिणी जिवंक जाय म्हणून चिंतून एका देवबिरांतच्या व्यक्ती लागीं वेता आनी म्हणटा, मोगाळ धनिया, येदोळ पर्यंत हांव एक वायट जिणी जिवन आसलो, दुसऱ्यांच्या जिवितांत बरें करिनासतना तांकां दुखोवन चड पयशे घेवन हांव म्हज्या जिविता विशयांत चिंतलो, त्या देखून हांवें जर तर बरें करीत जाल्यार कितें करूंक जाय. आनी तो जाणारी ताका अशें म्हणटा, सुख्या भुमीचेर नाश जावंक, सुख्या भुमीचेर नाश जावच्या मसले बरी जातलें ग्रेस्तांचें जिणी, त्या देखून त्या मसलेन परत उदकाक वचोंक जाय. हें आयकून तो व्यक्ती म्हणटा, हांवें परत वेपार करूंक जाय की म्हणून त्या जाणाऱ्या लागीं तो विचारता आनी तो जाणारे म्हणटा, वय तुवें परत वेपाराक वचोंक जाय, वेपार तुवें करूंक जाय, पूण येदोळ म्हणसर तूं वेपार आपणाच्या मना द्वारे तूं करतलोय, आस्तावन तुज्या काळजा मुखांतर तुजें काळीज उपयोग करून तुवें वेपार करूंक जाय आनी तवळ तुजें जिवीत बरें जातलें.
वय देवाचें उतर आमच्या काळजांत आमी दवरूंक जाय, आमी आठावंक जाय. आनी जर तर देवाचें उतर आमी काळजांत दवरून ताचे विशयान नियाळ करता जाल्यार खंडीत जावन आमी येतेस्त फळ दिवंक शकता. त्या दुखण्याच्या पयल्या वाचपांत इसाया प्रवादी आमकां परत्या रितीन म्हणटा, जशें पावस मळबातावन पडोवन भूंय भिजोवन जेवतल्यांक जेवण दिल्या शिवाय पाटी वसना, त्याच प्रमाणे देवाचें उतर बावार्थ्या थंय सुटकेचें फळ उत्पन्न करता. जशें पावस धरणेर पडटा आनी आमकां बरेंपण करता, तशेंच देवाचें उतर जर तर आमी वाचता तर खंडीत आमच्या जिवितांत आमी बरेंपण करूंक शकता. त्या उतरांद्वारे आमच्या जिवितांत कश्ट दूख आमी सोंसूंक शकता. साबार सांत आसात, सान फ्रांसीस आसीस, सान आंतोनी, तशेंच सान लॉरेस, हे सर्व सांत आपणाच्या जिवितांत देवाचें उतर वाचून त्या उतरां प्रमाणे जिवंक तांणी आरंभ केलें आनी त्या वरवीं कश्ट दूख सोंसूंक ते मुखार सरले. आनी अशें देवाच्या उतरांद्वारे तांच्या जिवितांत बरेंपण घडलें. त्या देखून आयचें दुसरें वाचपी आमकां परत परत म्हणटा, देवाचें उतर आयकून पाळटल्यांक ससनाक देवाचो सांगात लाभतलो, कित्याक ताचे थंय आमी जियेता, चलता आनी आसा. म्हणजे देवाचें उतर आमी वाचता जाल्यार देवाचो सांगाती आमकां लाभता. जर तर देव आमच्या सांगात आसा जाल्यार खंडीत जावन देवाचें बेसांव आनी जिविताचें कस सोंसूंक आमकां धैर्य लाभतलें. सिस्टर रानी मरिया मरण पावले उपरांत साबार जाणांनी ती तिच्या जिवितांत कश्ट आयल्यार कश्टांच्या वेळार जेजूक कशें साक्ष दिवंक शकली म्हणून चिंतूंक तांणी आरंभ केलें. आनी हें सोदून काडच्या खातीर ती जिवन आसल्या सर्व जाग्यांक थंय गेले आनी एका कॉन्वेंटांत ते गेल्ल्या वेळार, ती जिवन आसल्या त्या कॉन्वेंटांत ते पावल्ल्या वेळार तांकां एक तिणें बरयल्लो एक पर्सनल डायरी तांकां लाभता. आनी ते व्यक्ती तें डायरी उक्तें करता आसतना थंयसर आसलें पयिल्ले शब्द जावन आसले लोकांचो वांजेल 4 अध्याय 18वें वाक्य. देवाचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका विंचलां, ताणें म्हाका अभिशेक केला. म्हणजे एक दीस सिस्टर रानी मरिया त्या उतरांचेर नियाळ करताली आनी त्या उतरांचेर नियाळ करून धैर्य घेताली आनी त्या धैर्या वरवीं ती एक आज मार्तीर जाल्या. जेजूक तिणें साक्ष दिल्या. म्हणजे देवाचें उतर खंडीत जावन आमच्या जिविताचें झुजोवंक आमकां धैर्य दिता, कस सोंसूंक आमकां आदार जाता. तर देवाचें उतर आमी आमकांच करी जाय जाल्यार देवाचें उतर आमी आपणाय जाय जाल्यार कितें करूंक जाय. 3 संगती आमच्या मतींत आमी दवरूंक जाय. पयलें जावन आसा देवाचें उतर आमी हर एक दीस वाचूंक जाय या आयकूंक जाय. आनी दुसरें संगत जावन आसा तें काळजांत आमी जागोवंक जाय. आनी तिसरें जावन आसा आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत हें देवाचें उतर जियोंक जाय. जर तर देवाचें उतर आमच्या जिवितांत जियेना जाल्यार तें आयकून कितेंच उपकाराक पडना. त्या देखून देवाचें उतर आमी आमच्या जिवितांत जियोंक जाय. आखेर करच्या पयलें हांव धाकटुलो आसतना कॅटेगिजम क्लासींत टिचरान विचारलें एक सवाल म्हज्या मतीक येता. तिणें भुरग्यांक विचारलें जावन आसा देवाचें उतर आमी खंय दवरूंक जाय. आनी साबारांनी म्हणलें जावन आसा देवाचें उतर आमी आलतरी वयर बरें करून सुबावन दवरूंक जाय. आनी एकलो भुरगो म्हणलो तें देवाचें उतर आमी खंय वेता तें व्हरूंक जाय, बायबल आमच्या हातांत आसूंक जाय. आनी एकलो म्हणलो तें बायबल आमी सदांच वाचूंक जाय. आनी आखेरीक ती म्हणाली देवाचें उतर आमी आलतरीर दवरल्यार पावना, आमच्या हातांत दवरल्यार पावना, उक्तें केल्यार पावना, तें सदांच आमी वाचूंक जाय. आनी तें देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरूंक जाय. जर तर आमचें देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरता, जगयता आनी ताच्या विशयान नियाळ करता जाल्यार खंडीत जावन प्रतिफळ आमकां मेळटा. तर आज आमी प्रत्येक तरेन मागया
देवाच्या उतरा मुखांतर आमच्या जिवितांत बरेपण जावं दी, आमचे कश्ट उणें जावं दी आनी आमचें जिवीत नंदन जावं दी. सर्वस्पर देव आमकां सांबाळून दी. आमेन. आमी सर उबे रावन भावार्थाची उसारणी करया. सतमंता देवाक सर पदवेदार बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं करबी समावलो, ओंकार मरितान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कस असले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिवी आनी मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कतलेक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवनपण ससण्याचें जिवीत. आमेन. आमचो देव मोगाळ देव जावन आसा. जे कितें आमी विचारता खंडीत जावन तो आमकां फावो करता, त्याच भावार्थान सर आमची मागणी त्या देवा मुखार आमी दवरया. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या पापा फ्रांसीस, सर बिस्पांक, ह्या सकांक धार्मीक भावा भयणीक तुजे कृपेन तूं भर. तांच्या मुखेलपणान पवित्र सभा देवाच्या उतरान संवसाराचे खोटेपण नाश करची, शांत समाधानान भरलेली जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर फुडाऱ्यांक तांच्या जबाबदाऱ्याचे थिरासन आसून दी. आमच्या देशांत आसो बिरांतेचो उजो पालवून दी. धर्मा मदें जाती काती मदलो अंतर नाश जावन दी. अशें माया मोगान जियोवचे भाग आमचे जा म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेन कश्टातेल्या आमच्या सर भाव भयणीक आमी तुका समर्पिता. तुज्या पुतान खुर्सा सोंसल्याक देख जावंक ताच्या दोळ्या मुखार तो आसूं. तांचे कस सोसूंक तांकां सोंसणीकाय दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां तुज्या उतराची बरी सुवात जावन दीत. शांती समाधान राजी संधानाचो स्पिरीत मागण्याचे जिवीत आमच्या कुटुंबांनी वाळून दी. सर संध्यांक बरे कुटुंब रस्त्या वावरांत एकवटी दवर म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांक खरो मोग मागण्यांतय आसक्त लाबून दी. सर आमच्या भुरग्यांक बरें क्रिस्ती जिवीत फावो ते शिकप, बरो फुडार फावो जावन दी. फुडारान बरी समाज रुपीत करची तसली ती जावन दी म्हूण आमी मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना व्हायरसाक लागून कश्टातल्या समेस्त खातीर आमी मागता हांव. ह्या पिडेन सांपडल्या समेस्तांक तूं बरें कर. अंतरलेल्या समेस्तांक ससनाचो विशय तूं लाभय. आम्हा समेस्तांक ह्या विघ्नांत निवार म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्ल्या आमकां समेस्तांक तुजे उतार आयकून पेल्याचे सेवे मुखांत्र 100 वंट्यांनी फळ दिवचे तसली आमकां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौन रावन सर आमची मागणी त्या देवा मुखार आमी दवरया. खंडीत जावन आमी मागया ह्या संवसारा पासत आमी कस्तार आसा. कोरोना पिडे वरवीं आमचें जिवीत कश्टांचें जालां. आमचे कश्ट त्या देवाक आमी समर्पण दिवया. जर तर आमच्या कुटुंबांत बरेंपण ना, आमी बऱ्या तरान कुटुंबाचें जिवीत जियोंक ना, तर खंडीत जावन त्या देवा लागीं मागया. आमच्या जिवितांत सर्वस्पर देव शांती समाधान आमकां लाभाशें करूं दी. आमचें जिवीत नंदन तो करूं दी. अशें आमचें जिवीत बऱ्या तरान जियोंक कृपा तो दिवन दी म्हणून आमी प्रत्येक तरान मागया. सर्वस्पर देवा तुका अर्घ आनी होगलाप हो सुबेत दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर घाल तुजें दराळ आशिर्वाद आम्हा सर्वांचेर प्रत्येक तरान ह्या संवसाराचेर. आमकां सर्वांक असले कश्ट तूं सर पयस करन आमचें जिवीत बऱ्या तरान जिवंक आमकां कृपा तूं दी. आमच्या कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान बरेंपण आमकां लाभाशें तूं कर. हें आमी मागता तुजे पुता जेजूचें नांवें. आमेन. कानगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्यांचो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावन त्यो तुज्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो बेटयता बापा
वायंदाकांसो अर्पितां तुका गुरतो मोगासो एकवोटासो बापा क्रिस्ता कूड रगती तूं आमकां काणगे सोम्या काणिको मोघर तुझ्या भुरग्यांचो दिनवाशी काळजान दिवच्यो जावन त्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनीक पयशे आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा, तुका उलो मारतलें तुजे पवित्र सभेच्या देणयांचेर तुजी दायळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता हा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशी आमी करूंक फावो हो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदराने ससनाच्या देवा, सर्व कळ्यांनी सर्वंतय जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नेतेसो आनी आमच्या हा फायद्यासो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा समेस्तां जिवीत ससनाचें. आपले महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या आस्मे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परीन जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्याने ससणी करारचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावळता सगोट परगटुया.
सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुन्हा जीवन पावन आम्ही परगडता तुझ्या येण्याक सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणासने पुनर्जीवनपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत सवंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूडन रगस्य तेला आम समजतांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या भाव भयणीची काकुळत कर. त्या आनी ताच्या इश्टागतीन मेल्या समजतांक तुजें परजळीत मुखामळ फळोवंक फावो कर. आमा समजतांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्मता आनी सर्व काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां भव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर्घेवन म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाम पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशेन अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. माया म्हाका सुकृत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. काळ
काळजादार कोण बोडयता तो मुजो जेजू काळजान कोण येवंक अत्रेकता तो मुजो जेजू गोपान म्हाका रयता दुकां मुजी तांबयता कोण तो मुजो जेजू कोण तो मुजो जेजू काळजान मुज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुझे वर्णूंक नुजो जाल्लें केदें वर्तें भाग मुजे काळजान मुज्या स्वादीक जेजू येणे हे तुझे वर्णूंक नुजो जाल्लें केदें वर्तें भाग मुजे महिमा तुजी सदांच गाव तुजे बरीस हांवें जावंक काळजान मुज्या बरदाय जेजू दुलोब नांव तुजें काळजान दार कोण बोडयता तो मुजो जेजू काळजान कोण येवंक अत्रेकता तो मुजो जेजू गोपान म्हाका रयता दुकां मुजी तांबयता कोण तो मुजो जेजू मुझे मांस खाता आनी मुझे रगत पियेता तो मुझे सवे रावता आनी हांव ताचे सवे रावता प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडो हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार उपकाराटयतां अर्गां पाटयतां जेजू ए मोगाळा काळजान तूं आयलाय बिडार केलाय अर्गां अर्गां जेजू मोगाळा आमा सर्वांक मोगान पोसताय मासा रक्तान दादोस करताय उपकार तुजो बावडूंक कसो मोकर जागती आधार तुजो उपकार तुजो बावडूंक कसो मोकर जागती आधार तुजो उपकाराटयतां अर्गां पाटयतां जेजू ये मोगाळा काळजान तूं आयलाय बिडार केलाय अर्गां अर्गां जेजू मोगाळा मोगाळ पुता सोवे ओंकार मोरये आशीर्वाद दी आमकां